सो पांडुरंग सुरवात तुजे कडच्यान करता एक अशी डिसिजन मेजर डिसिजन पक्षाच्या दृश्टींतल्यान कारण म्हाका याद आसा 2017 भितर जेन्ना हांगा सतीश बाब नाशिल्ले तेन्ना ती निवडणूक जिखप पक्षाक शक्य जालें ना मागीर ते परत गोंया आयले आनी 2022ची निवडणूक पक्षान जिखली आनी ताजे उपरांत आतां ही बातमी आयल्या तूं ह्या गजाली कडेन कसो पळयता खरें म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टी खातीर ही धक्कादायक आसतली गजाल कारण सतीश धोंड हो जरी भायर असो दिसलो असो म्हणजे रागीट कसो स्वभावाचो तरी पार्टी भितर पक्षाचे कार्यकर्ते जे आसात तांकां सांबाळून घेवप उमेदवारीच्या वेळार वांटपाच्या वेळार जो वाद जाता त्या वेळार सगळ्यांक पक्षांचा विश्वासात घेवन सांबाळून घेवप ही सगळी कामां जी आहा तो शिस्तबद्ध रित्या सतीश धोंड करतलो आत्ता राज्यात पंचायत इलेक्शन आसा आनी पंचायत इलेक्शनाच्या काळान गांवांनी वार्डांनी भाजपाचे उमेदवार एकामेकाच्या विरोधात उबे रावतात तांकां त्यांच्या मदीं समजोतो घडोवन हाडप आनी एडजस्टमेंट करून एकट्या कोणाक फुडें काडप हे काम सतीश धोंडूच करतालो सो आतां ह्या वेळाचेर इलेक्शनाचे फॉर्म भरपाच्या टायमाचेर सतीश धोंडाची पश्चिम बंगालान बदली जाता आनी ती बी म्हणजे म्हाका सतीश धोंडाचें कार्य जर पळयलें भारतीय जनता पार्टीन जाल्यार तो कल्याण किंवा कोकण प्रांत म्हणा किंवा गोंय ह्या सगळ्या हाचो तो कार्यभार पळयल्लो आसा ताका अनुभव आसा मोठो अनुभव आसा फाटल्या 20-25 वर्सांचो सो अशा वेळार ताका महामंत्री न करता पश्चिम बंगालात व्हरून ताका संयुक्त जॉयंट जनरल सेक्रेटरी असं पद जे आसा महामंत्री न करता जोड संयुक्त महामंत्री असो तो पद दिल्लें आसा हे खरें म्हटल्यार म्हाका एक अशें आश्चर्यचीच गजाल आसा की सतीश धोंडाचो हे प्रमोशन जाला काय डिमोशन जाला हे गोंयांतल्यान काय शिस्तबद्ध रित्या राजकीय काय नेत्यांनी ताका आपली अडचण जाता म्हणूनय कारण काय फाटल्या दिसांनी आमी सगळ्यांक खबर आसा की सतीश धोंड हो मुख्यमंत्र्या पेक्षा सुपर सीएम जातलो काय कितें अशा प्रकार चर्चा आसा आजूय सोशल मिडियाचेर ते सगळे कडेन व्हायरल जाल्ले आसा सो हे सगळ्या पार्श्वभुमीचेर सतीश धोंडाची गोंयांतल्यान बदली करपा फाटल्यान भारतीय जनता पार्टींतलेच कांय नेते आसात काय कितें असोय म्हाका एक दुबाव येवपाक लागला एक राजकीय विश्लेशक म्हणून म्हाका अशें दिसता की कोणी तरी हें जाणून बुजून केल्लें आसूं येता ना जाल्यार ताका संयुक्त महामंत्री हे पदा पेक्षा संघटन मंत्री महामंत्री अशें पद ताका मेळपाचें आनी ते तांकां तांचे जे परफॉर्मन्स आसा तांचे जे कार्य आसा तांकां फावो कशें तें पद आसा बरोबर कारण यू आर व्हेरी रायट की ते महामंत्री म्हण आशिल्ले आनी त्या प्रमाणे ताणें कार्यय केलां परफॉर्मन्सूय दाखयला पक्षाच्या दृश्टींतल्यान किशोर तूं ह्या गजाली कडेन कसो पळयता हाजे फाटलें राजकारण कितें आनी बेजिकली गोंयांतल्या पक्ष संघटनेचेर हाजो कितें परिणाम जावपाक शकता म्हाका दिसता पांडुरंग गांवकारान परफेक्ट तेचें एनालिसीस केल्लें सतीश धोंड गोंयच्या बीजेपीची जी संघटना आसा ती बांदपाक सतीश धोंडाची भूमिका आणि सतीश धोंडाचो रोल हो खूब म्हत्वाचो म्हणजे भायल्यान लोकांची एक प्रतिमा आसत सतीश धोंडा बाबत की तो असो कडक कोणाक कितें उलयता हें करता तें करता पूण पक्षान तेचो जो दरारो तेची जी शिस्त आसा ती आमकां मान्य करचीच पडटली पूण ह्या गोश्टी कडेन हांव एका नदरेन पळयता प्रमोद की जेन्ना जेन्ना बीजेपी पावरान येता तेन्ना सतीश धोंड्याच्या पदाक खंय तरी एक धोको निर्माण जाता किंवा कोणाक तरी तेची अडचण निर्माण जाता आणि त्याची ट्रान्सफर जाता फाटल्या फावटी तशेंच जाल्लें आनी पावराक पक्ष येवचो म्हणून ताणें हर तरेन प्रयत्न केल्ले आसतात संघटना बांदून काडिल्ली आसता बूथ लेवलाचेर काम केल्लें आसता आनी पावरां येतकीर मागीर तूं म्हणटा तसो धोको निर्माण जाता म्हणजे आणि जेन्ना भाजपची परिस्थिती बिकट जाता भाजपचे सत्ता वयता किंवा भाजपाक आतां सत्तेर येवपाची गरज आसता तेन्ना सतीश धोंड हो देवदूत कसो येता आणि परत पक्षाक सत्तेर हाडपाचें काम करता आतां अशें जालां सिच्युएशन गोंयान की भाजपा कडेन आतां ऑलरेडी 25 मनीस आसात तेतून काँग्रेसचे कांय मनीस वाटेर आहात सीमेर उबे रावलेले आहात ते केन्नाय भितर येवं शकतात म्हणजे आतां एक पक्षाची कदाचित अशी एक मेंटॅलिटी जाला की आनीक गोंयान भाजपा कडेन आतां पर्यायूच ना त्यामुळे सतीश धोंडाची आतां गोंयान गरज ना म्हणून कदाचित ताका गोंया भायर व्हेल्लो आसतलो पूण संघटनात दुसरी आनी एक म्हत्वाची गजाल प्रमोद आमकां एक लक्षात घेवंक जाय की सतीश धोंडाची जी भूमिका आसली त्याच्या कडेन पयलीं कॅडर आसलो तेचे शिस्तबद्ध शिपाई आसले कार्यकर्ते आसले आयज इतके इन्फ्युजन जाला बीजेपीन की आयज बीजेपीन कॅडर आनी पयलींचे कार्यकर्ते सोदपाक टॉस घेवन भोंवचो पडटा ना पण एक गजाल आसा किशोर अशें जेन्ना इन्फ्युजन जाता तेन्ना एक मनीस जाची संघटनेचेर पकड आसता किंवा तो दरारो आसता अशा मनशाची चड गरज आसता गरज पूण आयज देश पातळीचेरूच भाजपान तसल्या मनशांक वेगळ्या पद्दतीन काडून दवरपाचें काम केलां कारण ते येयल्ले मनीस आहात ते शिस्तीच्यान ह्या दराराच्या नांवार ते दुखोवंक जायना पक्षा पासून ते परत आनी पयस वचोंक जायना ते पक्षानूच रावंक जाय सो आतां ती जशी काँग्रेसीन सगळी आओ जाओ घर तुमारा म्हणटात पळय तशीच परिस्थिती आतां बीजेपीन रावली जाल्यार हे मनीस उरतले ताका बीजेपीची शिस्त शिकोवपाक वयशी जाल्यार ते म्हणटा आमकां परवडना ही शिस्त आमी वयतात ओके जॉयल
before we move to the assembly issues, how are you looking at this development? This development comes as a big surprise, Pramod, because for a person who is portrayed as a super CM to be suddenly shifted to West Bengal, either there could be some reasons which best known to BJP. It could be a kind of a factional war between the BJP where one faction is trying to get over the other, or it could be in some wisdom of the BJP leadership that they want to actually try out something different. Shifting Dhon at this point in time when the BJP is actually in some kind of a tussle within, where this faction of another Congress faction is supposed to join them, and a lot of churn is happening within, is surprising, because, Dhon is supposed to be BJP's troubleshooter, and you are just removing him out of the equation and sending him to Bengal is something which is baffling. So there could be internal reasons which we cannot comprehend right now. Maybe, in days to come, we'll come to know there could be some clarity on that. But it's certainly a shocking development. Shocking development.